देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो. आयज आमी एका हावऱ्या सोश्याची काणी आयकुया. एक आसलो सोसो, सामको हावरो. ताचो फकत एकूच उद्योग, खा खा खावप आनी दीस रात न्हिदप. सोश्याक कितलेय दी आसले, पूण ताचें पोट मात कशेंच भर नाशिल्ले. एक दीस सगळे सोशे मेळून चण्याच्या शेतान खावपाक वतात. सगळे सोशे बेगी बेगी खातात, पूण हावऱ्या सोश्याचें मात खावन सोंपना. एक सोसो हावऱ्या सोश्याक म्हणपाक लागलो, "ए सोश्या, बेगीन खा, शेतकाराचो येवपाचो वेळ जाला. जर शेतकारान आमकां ताचें शेत खाताना पळयलें जाल्यार तो आनी आमकां कसोच सोडचो ना." हावरो सोसो म्हणटा, "आरे राव रे, म्हजें आजुनूय पोट भरूंक ना. हांव आनीक थोडेशें खाता, मागीर या आमी." अशें म्हणून हावरो सोसो भकाभक खावपाक लागता. इतल्यान दुसरो सोसो ताका म्हणटा, "तो पळय, पयसुल्ल्यान शेतकार येता तो दिश्टी पडटा. चल या आमी." "हय रे, शेतकार आजून शेतान पावूंक ना मरे. तो पावता म्हणसर खूब वेळ आसा. म्हाका आनीक इल्लेशें खावपाक दी. खावन जातकच या आमी." पळयता पळयता शेतकार शेतान पावता. शेतकाराक पळोवन सगळे सोशे व्हडल्यो व्हडल्यो उडयो मारून धांवपाक लागतात. पूण खूब खाल्ल्या कारणान हावऱ्या सोश्याच्यान मात धांवपाक जायना. ताचे वांगडचे सगळे सोशे आपआपल्या घरा पावतात. हेवटेन हावऱ्या सोश्याक मात शेतकारा कडल्यान खूब मार पडटा. पळयले सोश्याची हावरेपणां सोश्याक कितली म्हारग पडली ती. देखून आमी सदांच आमचे कडेन जितले आसा तातूंत समाधानी आसपाक जाय. देव बरें करूं.